चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टान वायच्या माणकाम कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उरबेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत थोडी भोव आमी वेगळी गजाल करपाचो प्रयत्न करतात. जायते फावटी आमचे कांतोरिस्ट जायते एक वेगवेगळे तरेन चिंततात आनी जेन्ना आमी दुवो दुवेर त्रियो म्हटलें काय ना, तीग जाणांनी म्हटलें तें दुवो जाता, त्रियो जाता, जावं दोग जाणांनी म्हटलें तें दुवो जाता, जावं दुयेर जाता. पूण तातूंत कितें आसचें, तें कांतार कशें आसचें हाचेर एक धांवती नदर मारता आसतनाच आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें असो एक मानेस्त आसा जाणें जायतीं कांतारां कंपोज केल्यांत. जायत्या जाणांनी ताची कांतारां म्हणून जायतीं नामनां मेळयल्या. म्हणटच अशा मनशाची आमी थोडी भोव भासाभास केली जाल्यार तुमकांय थोडें ताचे बद्दल म्हायती मेळटली आनीक तुमच्या गिन्यानार चड करून जे कंपोजर आसात तांकांय ताचो फायदो जावं येता. आयच्या आमच्या कार्यावळीचो मानेस्त रॉजर फर्नांडीस. रॉजर बाब आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उरबेवरीत येवकार. देव बरें करूं तुमकां तियेतून बाब चड आनी चड देव बरें करूं. आनी तशेंच प्रुडंट मिडियाक हांव चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हाका तुमी ह्या कार्यावळीन सैक दिलो म्हणून म्हजें थोडें हें सांगपाक आनी दाखोवपाक. देव बरें करूं. खरेंच खूब बरें दिसलें. जें तुज्या काळजा मनान आसा तें आमी थोडें भोव लोकां मुखार हाडटात. लोकां मुखार हें सगळें पावलां, पूण कोण रॉजर हें जायते फावटी थोडे भोव विसरल्यात. म्हणटच ही कंपोजिंगाची कला तुका खंयच्यान आयली? कंपोजिंगाची कला म्हटल्यार हांव जेन्ना इस्कॉलान आसलो तेन्ना हांव खूब आमच्या CA जो प्रोग्राम आसतालो क्लास, त्या CAक हांव कांतार करतालो. आनी जे परी हांव कांतार करपाक लागलो आमच्या प्रिंसिपलाक एकदम बरें आवडटालें. त्या प्रिंसिपलान म्हाका कितें केलें, म्हाका म्हणपाक लागलो तूं बरो तियात्रीस्ट जातलो केन्नाय. तेणें म्हाका एक सैक दिलो एका तियात्रान गांवच्या जो आमचो सोंपलोलो GC गॉमीस हेच्या तियात्रान म्हाका तेणें सैक दिलो. आनी हांव तेन्ना 14 वर्सांचो असो आसलो. तो GC गॉमिसाच्या तियात्रान हांव नाचतना म्हाका तें कांतार GC गॉमिसान दिल्लें. तें इतक्या बरें कांतार म्हटलें की सगल्या लोकांक तें बरें आवडलें. कितें जरी म्हाका त्या कांताराचो आतां उगडास ना कितें तरी तें लोकांक बरें आवडलें आनी त्या लोकांनी मानून घेतलें. मागीर दुसऱ्या तियात्राक जेन्ना पळय GC गॉमिसान तियात्र काडलो तेणें म्हाका पयलोच येवन सांगपाक लागलो तूं आपल्याक एक कांतार म्हणूंक जाय, तूं घडटा रे कांतार. हांवें म्हणलें ना, म्हजे कडेन घडपाक तें जावचें ना. तर मागीर म्हाका तो म्हणपाक लागलो बरें आपूण तुका कांतार दिता. तेणें म्हाका कांतार दिलें आनी हांवें तेंय कांतार बरें कांतार म्हणलें. आनी मागीर तो म्हाका सांगपाक लागलो पळय आपूण तुका सांगता कांतार अशे भाशेन हें जावपाक जाय केन्नाय तूं कांतार बरयतलो जाल्यार. हांव जायते तियात्र पळयतालो. तियात्र म्हणजे आमची सामकी उमेद कितें. आनी तेन्ना आतां जो पळय भाशेन हें आहा आमची ट्रान्सपोर्ट आहा हें आहा ते तेंपार तो हे ट्रान्सपोर्ट नासले. आमी कितें करी, आमी कोणाची स्कूटर मेळता जाल्यार 4 जाण 5 जाण लिगून बसोन पणजे तियात्राक येताले. तेन्ना पणजे तियात्र जाताले थिंगासर प्रासार, आतां कदंबा बस स्टँड आहा थिंगा जाताले माटवान तियात्र. आमी येताले पळयताले. तर तें पळोवन म्हजी उमेद वाडली. आनी मागीर हांव धीरे धीरे म्हजें ओन कंपोजींग हांवें कॉमेर्स केलें. पूण तें मोकडें सामकें जायना जालें. मागीर हांव तें कोणाकय दाखयतालो हें पळय हें कशें आहा तें कांतार कितें आहा तें. आनी ते भायर कार्य कोताले अरे हें अशें जावंक जाय आसलें, अशें केल्यार कशें, कशें केल्यार कशें. तें करून धीरे 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 मागीर हांव कांतार कंपोज करूंक शिकलो. जेन्ना कांतार कंपोज केलें तेन्ना हांवें आमच्या प्रिंसिपलाक तें दाखयलें. सर हें कांतार पळय, आवय एकदम बरें जालां म्हणूंक लागलो कांतार. आनी तें कांतार आमी एका तियात्रान ओपनिंग कोरसाक घातलें आनी तें ताका प्रिंसिपलाक आमच्या खूब आवडलें. आनी तेन्ना सुटयां पळय हांवें ही कांतारां कंपोज करपाची पळय एक नेट धरलो. तो आयचो दीस पर्यंत म्हजी कांतारां कंपोज चालूच आसा. तुमचो प्रिंसिपल खरें म्हटल्यार तोय तियात्रीस्ट आसलो? तो तियात्रीस्ट नासलो म्हटल्यार ताका खूब आवड आसली तियात्रांची. प्रिंसिपल तो तोमास आंतोदलोब म्हणून तेजें इस्कॉल सेंट एंटनीज हायस्कूल थिंगा हांव शिकलां. आनी तो मागीर आमकां उत्तेजन दितालो भुरग्यांक. तो एवरी इयर तियात्र करतालो आनी आमकां तो घालतालो तूं हें कर, तूं तें हें कर, तूं तें हें कर, तूं तें हें कर. तितून ती आमची उमेद वाडत रावली. आनी
त्या शिवाय मागीर म्हाका कितें जालें, हांव हे तियात्र पळयतालो प्रोफेशनलांचे, तितून म्हाका हें जालें. पळय म्हणटच तुका दोन भाशेन फायदो जालो. एक म्हणजे तुज्या प्रिंसिपलान जेन्ना तुजेर तोखणायेची थापटां मारली हय. ती, आनीक जे कॉमर्शियल तियात्र चलताली तांचें इन्स्पिरेशन, तांची एक स्फूर्त हय, हय. जी तुका मुखार वचोंक फायद्याक पडली. वय वय एकदम तर फायद्याक पडली. तुज्या कंपोजिंगांतल्यान जे भाशेन आतां तुवें म्हटलां की ओपनिंगाक पासून तुजें कांतार गेलें, हय. तर हें भुरगेंपण त्या उपरांत कॉमर्शियल तियात्रांनी तूं नेसला आसतलो. कमर्शियल तियात्रांनी नेसला हांव. जशे परी जिवो देंवचार वो सगळे प्रोफेशनल तियात्रीस, बोयर, जासींत वाज, रेमी सगळे आहलेत. त्या उपरांत मागीर काळुकी दोळे, रिबांदार, डॅनी बॉय दे रिबांदार तेचो तियात्र, आनी आनीकूय जायते तियात्र हांव नेसलां. हेवटेन सगल्याक म्हणजे सांतिनेज ऑर आमच्या बिचोलीम आनीक माजोर्दा, काला एकाडमीन, मार्सेलान, थिंगा सगल्याक तियात्र कोर्लीम, दिवार जायते कोणे तियात्र नेसला हांव. पूण आतां कितें आहा, म्हाका ती आतां तितकी याद जायना कोणाचे तियात्र आनी कशें ते. रोलूय करता हांव, एपार्ट फ्रॉम सिंगींग रोलूय करता. आनी रोल हांवें जायते रोल केल्या, बासाबासांचे रोल केल्या. फॉर एग्जाम्पल डॅनी बॉय दे रिबांदाराच्या तियात्रान म्हाका हिरोचो रोल दिल्लो, आनी एनी हिरोईन हें आमचें एनी कॉद्रस तें. मागीर काळूक एन उजवाड म्हणून आमचो एक तियात्र जो हांवें डायरेक्ट केल्लो, तो तियात्र आमी माजोर्दा, काला एकाडमीन सगल्याक दाखयलो. थिंगासर हांव एक नॅगेटीव रोल करतालो विलियनाचो. हय, तो तियात्र आमचो बरो गाजलो आनी आयचो दीस लेगून त्या तियात्राचो जायतो लोक उगडास करतात. आनी आतां खरें सांगचें म्हटल्यार आमच्या त्या दुसऱ्या इश्टान म्हजे लागीं फायल हाडून दिल्या ती, मातसो हेचेर मातशें आनीक सुदारप कर, आमी तो तियात्र आनी एक पावट भायर काडया आनी दाखोवया म्हणून. वा 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 वा, हय. खरेंच खरेंच खूब बरी गजाल. तर रॉजर बाब, तुका खंयची तरी कांतारां उगडास आसा? कांतारां म्हाका जायतीं कांतारां आहा, म्हणल्यार म्हाका थोडी उगडास आहा, थोडी ना अशें. हय. सो खंयचेय उगडास आसलेले एक कांताराच्यो एक 4 ओळी आमच्या ऑडियन्सांक. हय, जरूर. देवान सांगलां गोरजेचें न्हय म्हूण मनशाक, कितलीं वर्सां तूं जियेताय संवसारान, पूण जियेताय तीं वर्सां कशीं सादताय, हाचे वयर नियाळ करूंक जावो मनशान. बऱ्यो कन्यो करून मनशा जियेल्यार, व्हडपाक आसा तुका स्वर्गा राजान. ल्हानवी कायेन देवबिरांतीन चोल्ल्यार, इनाम तुका तुज्या मोन्ना उपरांत. जायते फावटी जिवितान दोर मारल्यार, पळयता मनीस गोरबी दादीन चोल्लोलो, नाका जालेली फोटेपणां करून, दुसऱ्याचो मानूय वाऱ्यार उबयलोलो. कोणूच आयल्यार हांव कोणाक भियेना, गांवांत आनीक मनीस ना मोजे वसलो. असले नेणारपणाचें चिंतप चिंतून, मनशा आखरेक तूं सासणांक फसलो. रॉजर बाब, हें कांतार तुवें कितल्या वर्सां आदीं म्हटलेलें? हें कांतार हांवें म्हटल्यार 4-5 वर्सां जातलीं, 5 वर्सां अदीकूच जातलीं म्हटल्यार. आनी हें कांतार हांवें एका सिडीर घातलां, जॅक्सन डायसाची सीडी, जाचें नांव ते दीस सोंपले. हय. आनी ह्या कांताराक म्हाका जायत्या लोकांनी म्हाका खूब आवडलें कांतार म्हणून लोकांनी म्हाका खूब मॅसेजीस आनी त्यो केल्ल्यो आसात. आतां तुवें गायलेलीं, तुवें कंपोज केलेलीं सुमार कितलीं कांतारां आसतलीं? हांवें कंपोज केल्लीं कांतारां सुमार 500 अदीकूच आसतलीं. जशे परी डुएट्स, दुओ, त्रियो, क्वार्टेट, सौके, पांचके, जायते सगळे तरेचीं म्हणल्यार जाता कांतारां आसात म्हजे कडेन. म्हणजे हीं कांतारां तुका डिमांड जाल्या उपरांत, म्हणजे तूं कसले तरी फुकसांव आसा जावं कसलोय तरी तियात्र आसा, ह्या सुमयार तुवें घडोवन हाडलीं काय कांतारां कंपोज? म्हजीं कांतारां कंपोज करप चालूच आसता. जसो म्हाका वेळ मेळटा, जसो स्वेग मेळटा म्हाका, हांव म्हजीं कांतारां कंपोजींग चालूच दवरतां. सो त्या तरेन कितें जाता, केन्नाय म्हजे कडेन कोणूय येयलो, अरे कांतार आसता जाल्यार दी, हांव दितां. जायत्या जाणांक हांवें कांतारां दिल्यात, जे चेडवांक, चेड्यांक, आनी तितून हें ना म्हणजे अमकी दुओ जाय आंगे व्हरत पळय दुओ अशें. हय. आतां रॉजर बाब, खरेंच तुजो गांव खंयचो हें आमच्या ऑडियन्सांक कळप तितलेंच गरजेचें. तुज्या गांवाचें वातावरण, म्हणजे तुज्या गांवांत कितले सुमार तियात्रिस्ट आसतले, तुजीं हीं कांतारां म्हणपी तुका कोण मेवले हाचेर थोडे बी. हांव गांवांत सांतिस्तेवांचो
आनी आमच्या गांवांत जायते तियात्रीस आहात आनी आयच्या काळार जायते तियात्रीस प्रोफेशनल जाल्ले आसात. जशे परी जेवेर गोम्स, जॉयलिटा, एंटनी सिल्वेस्टर अशे जायते जाण, आवेस पेरेरा अशे आसात. आनी हेंच्या मदीं हांवें तियात्र केल्या आनी म्हजीय बी कांतारां तेणी चडशीं म्हटल्या हांवें दिल्लीं आसा. आतां आनी कार्नावालाक आमच्या सगल्या कार्नावालांक चडशीं कांतारां म्हजीं, आमचे कार्निवल थीम आसता ती कांतारां हांव कंपोज करतां आनी म्हजीं कांतारां. होय, आतां आमी उलयतना थोडी भोव गजाल आमी सुरवातेक म्हटलां तशें दुओ, दुवेर्त जावं त्रिओ हे कशें आसचे? तुजें कंपोजिंगाक तें कशें येता? दुओ दोनी बाराबरी शेगून पिरमेर घालून म्हणत तोय एक एका तरेचो दुओ. आनी दुसरो जो इंटरेक्शन आसता एक दुसऱ्या कडेन तोय एक तरेचो दुओ आसता. जशे परी डुएट, चेडो आनी चेडू इंटरेक्शन आसता तें डुएट, बाराबरी म्हणटा तें डुएट जायना ते भाशेन. आतां ऑफकोर्स कॉर्ड तेतां आसता, पांचके आसता, ती तर सगळीं हितूनच आसतात, म्हणजे सिंगलूच म्हणपाची आसतात. तशें ते प्रमाणे ती कंपोज करची पडटा तशी. होय, म्हणजे आतां आमी कला अकॅडमीच्या सर्तींनी केन्ना तरी तूं पावला? होय, पावलां. हांवें भाग घेल्लोलो जायतीं वर्सां पयलीं. आतां कितें जालां, आतां हांव हिंगा व्हडलोसो चड आसना. येयलो जाल्यार 2-3 म्हयन्यांक घरा आसता आनी मागीर वयता. सो म्हाका ही संदी आतां तितकी मेळना जशी परी आदीं म्हाका मेळटाली तशी. तेच परी तियात्रान नाचपाक. पूण केन्ना हांव घरा आसता तेन्ना म्हाका तर कोणें संदी दिली तियात्रान एक कांतार म्हण वो एक पार्ट कर, हांव तयार. तुज्या जिवितांतलो खुशालकायेचो खीण ज्या उद्देशी तुज्यो उर्बा अदीक वाडल्यो आनीक खरेंच तुका दिसलें की ह्या पालकाक चिकटून रावचो? होय, जेन्ना पळय म्हजी कांतारां हांव काडपाक लागलो आनी जेन्ना पळय आर्टिस्टांनी ती कांतारां म्हटलीं आनी तेणी बाय म्हाका वालोर दिलो तेन्ना म्हाका खूब खुशालकाय भोगली की आनी म्हाका अशें दिसलें की हांव कांतारां कंपोज करीत रावतलों. आनी ही कांतारां तर हांवें कंपोज केली आनी तो दिली म्हाका आनिकूय उर्बा मेळटली. म्हाकाच न्हू, ही आमची उर्बा कोंकणी भास वयर सरपाक हें हांव करतां, त्या मनान हें हांव करतां. म्हजी जायतीं कांतारां कोंकणीच्या वयर आसात, गोंयच्या वयर आसात, गोंयच्या वातावरणाच्या वयर आसात, तेज्या वयर. आनी हांव ह्या प्रोफेशनलांक लेगून केन्ना केन्नाय सांगता. जशे परी आमचो बाबडो मार्सेलीन दे बेतीन जो सोंपोन गेलो तो म्हजो एक गोट इश्ट आसलो. ताका हांव सदांच म्हणटालो, मार्सेलीन बाब नव्या भुरग्यांक वयर काडात रे, कितें तुमी तेच पोन्ने हें घेवन आहात कितें. आनी तो म्हणटालो अरे हय रे करूंक जाय, पूण ह्या आमचे कडेन कांय ना, ते घाल्ले जाल्यार मागीर कॉन्ट्रॅक्टर तियात्र हें करतात तशें म्हणून. रोजर बाब, आमी जायतें उलयतात आनी जायतें चिंतात. आमी आतांच गांवचेर उलयताले की गांवांत तुमचे कलाकार हे भाशेन घडले, तुवें तुजीं कांतारांय तांकां दिलीं. म्हणटच ह्या विशयाचेरूय तुवें कांतारां कंपोज केल्यांत आसतलीं? होय, ह्या विशयाचेर म्हजीं कांतारां आसात, जायतीं आसात. आनी तांतले कांय नवेच कांतार एक घडलेले आसा. अशें म्हणून एक मुण्णी आसा आदल्यांची, एका भिकाऱ्याक फुंय नोसाय दुसऱ्या भिकाऱ्याची, अशीच दर्यान गोत जावन आसता कुल्ल्यांची, वयर सोदता तरी एक कुल्ली दुसरे पांये ओडटात ताची. अशें ज्या समाजान आमचेय मोदें घडटा, एकलो वयर सोदता तर दुसरो ताका ओडटा, चिंतून पळयात हें कोतूप सोबे माजार सोदां दिसती पडटा, चड करून तियात्रीस तशें कोत्तात म्हूण काळीज रडटा. गांवांत एक भुरगो बरें कांतार कोत्ता जाल्यार, फुडाराक वयर सरोत सिडीन तुवें चान्स दिल्यार, पालकाची नोकेत्रां ती जाणटी जावन कोसळोन गेल्यार, तेन्ना हेच नवे भुरगे उजवाड घालीत त्या पालकार. अशें सांगलां म्हूण हांवें कोणेच रागान घेवचें न्हय, फकत आपल्याचीच बोडाय कांतरांनी बोडोवची न्हय. नव्या भुरग्यांक वयर काडीत लोक वाकाणटलो तुज्या मोन्ना उपरांतूय, कोंकणी पालक जीव दवरूंक नव्या भुरग्यांची गरज विसरचें न्हय. जो नवे भुरगे येनात कोंकणी पालकाक फुडारना विसरचें न्हय. खरेंच आमी जायतें पळयलां. आमच्या लोकांकूय ती संवय जाल्या. हो उमकोच कलाकार आसा जाल्यार ही कॅसेट हिट, उमकोच कलाकार आसा जाल्यार हो तियात्र सुपर हिट, अश्यो आमीच थारायतात. आनीक थोडे फावटी हालीं जायतें पोजडपण ह्या पालकाचेर येवंक लागलां, जाणें करून पालकाचो आमचो दर्जो जावं तियात्राचो दर्जो खाला वेत
आसा हाचेर तुजें मत कितें? होय, हें सारकें. आतां हालींच्या तेंपार एक पजोडपण वाडत आसा. इवन कॉमेडी, पोजडी कॉमेडी लोकांक ती आवडना. एका तेंपार तशें नासलें. एका तेंपार तुका कॉमेडी डिसेंट आसताली, पार्ट डिसेंट आसताली, ते लोकांक आवडटाले. आनी भोव करून तूं जेन्ना तुज्या फॅमिली सांगाता, भुरग्यांक सांगाता तूं एक तियात्र पळोवंक वेता, तेन्ना ही पोजडी कॉमेडी पोजडें हें लोकांक मानना. तेका लागून आयचो ह्या तियात्रांचो दर्जो म्हाका दिसता ह्या पोजड्या कॉमेडींक आनी ह्या पोजड्या हेका लागून देंवत आसा. रोजेर आमी जायते फावटी समाजा पासत जायतें कितें कोत्ता. थोडी फावटी आमच्या पासत आमी कांयच केलेलें आसना. इतल्या पासतूच म्हणूंक सोदता. तुज्या कुटुंबान कोण कोण आसात? म्हज्या कुटुंबांत हांव, म्हजी घरकान्न, म्हजो पूत आनी म्हजी धूव. म्हजी धूव जी जावन आसा एक वायलिनिस्ट, तें वायलिन शिकयता भुरग्यांक आनी कांतारूय करता. आनी तेजे बरोबर हांवें एका सिडीर कांतारूय म्हटलेलें आसा. म्हणटच तुज्या पुताक हे गूण येवंक ना? म्हज्या पुताक गूण आयल्या. म्हजो पूत म्युजीक ड्रम्स वाजयता आनी आर्टिस्ट म्हजो पूत. तो ह्यो आपल्या कितें टर्माकोलाचो आर्ट, जो डेकोरेशन इव्हेंट्सान, त्या हितून तो एकदम बरो आसा आनी तो जायते हें करता ते भाशेन. सांत इस्तेवांतले जायते जाण अशेच आसात जांच्या आंगांत वेगवेगळे गूण आसात. एक काम करता जाल्यार दुसरें आनी कितें तरी बरोबर ताच्या सांगाताक आसता. आतां तुज्या माय पाय जावं तुजी शापाय शामाय हातून कोण तरी तियात्रीस आसलो? ना, आमच्या फॅमिलीन तियात्रीस कोण नासलो, पूण तियात्राची आवड खूब आसली म्हज्या मांयक आनी पायक. आतां तूं खंय काम करता? हांव सद्या आगबोटीचेर आसता. आगबोटीचेर एक वेगळेंच वातावरण आसता. वय, कोणाचो बर्थडे जालो जावं कितें जालें जाल्यार सगळे एकठांय येतात. असो कितें तरी योग? होय, जायते फावटी आसता. कोणाचोय बर्थडे जालो, कोणाची एनिवर्सरी जाली आनी आमी ती मेळोन सोबयता. जशें परी म्हणजे कितें आसलें, कोणाचें कांतार हांव म्हणटा चडशें, आनी दुसरेय भुरगे मागीर साथ दितात आमचे गोंयकार भाव आसलेच जाल्यार. तर तुज्या आतांच तूं तुज्या दुवे वयर उलयतालो म्हणटच तुजी दुवे बरोबर तुवें केन्ना तरी कांतारां म्हटल्यां? होय, म्हज्या दुये बरोबर हांवें एका सिडीचेर तिरयोय म्हटल्या आनी एका सिडीचेर हांवें डुएट म्हटलां. तुज्या लागीं तें म्हणोंक जातलें? होय, जातलें. हे नेसो बाय तुजें मोदाचें, इगोर्जेन तूं नेसोन वेताय, हे आंगाक घालून बाय सोदतना कितेंच म्हणना तुजो माय पाय. हें वजन तुज्या माथ्यार कोणें दिलां, कित्याक उलोयताय फॉरका जाय, तुज्या दोळ्यांत वासो आसतना दुसऱ्याची कुस्कुटां काडिना काय, बऱ्याक सांगल्यार विचारताय कोणें दिलां गाय म्हूण म्हज्या माथ्यार. पाद्री बाबडे बोब मातात सकाळी सांजे रावोन उबे आलतारार, सकाळी फुडें 7:30 मेवली वाटेर कित्याक कोत्ताय बेजार, इगोर्जेन फॅशीन करची न्हूय म्हूण बरोयला गोंयच्या बुकार. हे जे टॉपीक आसात, हे जे विशय आसात, हो विशय तुका कसो मेवलो? हो विशय मेवलो म्हणजे आमी जायते फावटी पळयता इगोर्जेन गेल्यार चेडवां आयज काल मर्यादीन न्हेसोनात. दुसरें, पाद्री बाबडे जायत्या काजारांक सयत पाद्री बाबडे सकयल देंवन आपल्याचें हें काडटात, न्हेवऱ्याक सांगतात केन्नाय कोट काड आनी व्हंकलेक घाल. कित्याक तें व्हड्डें दिसता, हें दिसता, तें आमचे इगोर्जेन स्वभाव हें सारकें न्हू. तेका लागून तें चिंतून एक दिसा कोणाच्या काजराक असोच गेल्लो, अशीच परिस्थिती जाली की पाद्रीन एक शर्माव सांगलो थंयसर की बाबा हें तुमी आतां पळय हिंगा न्हेसोन आसात, तें न्हेसप इगोर्जेन न्हेसप न्हू म्हणून तें आनीक फुयसरी चलता. तेन्नाच म्हज्या मतीन हो विशय येयलो आनी रोखडेंच हांव घरा येवन हें कांतार काडपाक लागलो. हांवें थोड्या दिसा आदीं जेन्ना 6वीचो इंटरव्यू केलो तेन्नाय अशी एक म्हज्या मनांत विचार आयले की कॅलिफोर्नियाक तो इतलीं वर्सां आसा तरी पूण तो सुडसुडीत कोंकणी उलयता. आयज तुवें चडसो गोंयांत आसना तरी पूण ही कोंकणी तुवें सोडूंक ना. आयची तरणाटी तांच्या लागीं कोंकणी उतरांच ना. हाचेर तुजें मत कितें? होय, चेतन बाब, हें जें तुमी उलयलां तें एकदम म्हत्वाचें आनी गरजेचें आमच्या आयच्या भुरग्यांक. कित्याक आमचीं भुरगीं आयज काल ह्या मोबायला शिवाय आनीक दुसरें तांकां कांयच ना. एक तूं कोणाय भुरग्या लागीं विचार, तूं तियात्र पळयला? हांव तियात्राक वचना. कित्याक तियात्राक वचना? ना, म्हाका लायक ना तियात्र. कितें लायक तुका? हिंदी पिक्चर? वय. आतां खंयसर तर एक डान्स चलता? वय. पूण हेका लागून हांव म्हणटा कितें,
आमची कोंकणी कशी वयस सरत जोत तर आयच्या पिळगेन इतर कोंकणी तर आमची सांबाळना जाल्यार केन्ना कोण सांबाळतलो ही धीरे 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 ही वसत रावतली आनी मागीर एक पावट आल्फ्रेड रोजान म्हाका उगडास आसा तो एक कांतार म्हणटा पळय रेडियाचेर सयत येता कुजनांतली भास तिका कुजनान दवरची न्हय म्हणून तोच तें आतां पोत्तून येतलो. केन्ना तरी तुवें तुजो स्वताचो असो तियात्र बरोवन पालकार हाडला? ना हांवें स्वताचो तियात्र बरोवंक ना बरयल्लो आसा म्हजे कडेन पूण अजून म्हाका पालकार हाडूंक तो सैग मेळूंक ना हांव पालकार हाडटलो पूण जायते तियात्र हांवें डायरेक्ट जायते केल्यात जायते तियात्र हांवें डायरेक्ट करून दाखयल्यात आनी अजून लेगून म्हाका आतां आनी एक लेगून आहा तियात्र तो देवान बरें केलें जाल्यार फुडले पावटी येता तेन्ना हांव दाखयतलो. आयच्या तरणाट्याचें विजन कशें आसचें? आयच्या तरणाट्याचें विजन अशें आसचें की आमी आमचो गोंयां कशें सांबाळटले कशें सुदरायतले आनी कशें गोंयां आनी कोंकणी वयर काडटले हेच्या वयर हेणी विचार करपाचो आतां हो वेळ असो म्हाका दिसता. कारण आमी आतां पळयता आयल्या धीरे धीरे आमचें गोंयां आमच्या गोंयकारांची हाती भायर वसत रावला अशें जावचें न्हय आनी ही आमची कोंकणी भास आनी गोंयां सांबाळचें आमकां आमी पळयलां तें ओके पूण फुडल्या पिळगेक कितें तरी देखोंक आनी दिश्टी पडोंक की आमचें गोंयां हे भाशेन आसलें म्हणून. रोजर बाब तुजो आवडीचो असो कलाकार कोण? आल्फ्रेड रोज स्टेजीर येवप आनी एक क्लावन म्हणप म्हणजे अशें दिसतालें की तुजे पयशे भरले तियात्राचे तिकेटीचे पयशे भरले. एम्बॉयर तेच परी आल्वारिसाचें एक डुएट तुका तो उगडास असो नासलो तेंची ते कांतारांचें ती कांतारां जे पळय ते म्हणटाले इतक्या घोस्तान इतक्या उमेदीन आनी प्रत्येक विशयाचेर ते कांतार म्हणटाले डिफरंट विशय सगळे एकाच टायपचे न्हू. आयच्या काळार तूं पयशी ह्या पॉलिटिक्सा शिवाय आनी दुसरीं कांतारां तियात्रांनी आसना बरे विशयांचेर कांतारां आसना. तूं तियात्र माटवालो भायर सोदता म्हणल्यार तुका तुजो विसर पडटा तूं कसलें कांतार कोणें म्हणलां तें. पूण त्या तेंपार आमी पळय तियात्र पळयताले जावं बोयराचे जावं कोणाचेय आमकां 8 दीस 10 दीस सयत तो उगडास असो नासलो जाशिनवास आवयस कितें ती कॉमेडी ताणें केली. बोयराची उतरां ती तुज्या मनांतलीं वचोन आसलीं ती कांतारान तेंचें लिरिक्स तें मनांतलें वचोन आसलें. इतक्या घोस्ताचीं कांतारां इतके बरी मोरालाचीं कांतारां ते म्हणटाले आनी लोकांक ते डिवेटमेंट जाताली. एक तियात्र तेंचो 4 पाटी 5 पाटी लेगून पयसो हो दिसतालो. पूण आयच्या काळार म्हाका दिसना अशें चलता म्हणून. आयच्या काळार हें कांयच ना. तूं बोटी वयलो आगबोटी वयलो देंवन आयल्या उपरांत सांतिस्तेवान पावलो आनी समज सांतिस्तेवान कितें कसली कार्यावळ आसा हातूंत तूं मिसळ जाता? हय हांव मिसळ जाता. म्हाका भुरगे सांगूंक येतात अमकें एक प्रोग्राम करया कितें करया हांव रोखडो मिसळ जाता आनी ते पळय म्हाका कितें सांगतात तो हांव तांकां म्हजे जाता ते भाशेन तांकां हांव हेल्प करता. आमचो कार्नावाल आमी एवरी इयर आमी कार्नावालाक आमची परेड आसता जुंयेकार आनी ह्या परेडीक चडशे आमकांच हो म्हणलेले भाशेन फर्स्ट प्रायज मेळटाच सगळे कडेन. फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज आसतात आनी ह्या कार्यावळीक चडशीं म्हजी कांतारां ते थीम म्हजी कांतारां हांव तांकां कंपोज करून दितां. दुसरें म्हटल्यार केन्नाय कोणाचें काजार जालें जाल्यार तुवें तुजो कितें तरी वांटो आसता? वय कोणाचें काजार जालें मावडो जालो दुसरे दीस म्हणटा ताका आमी तितून आमी मांडे म्हणटा आनी हांव चडशे मांडे ते हांव जाणा आदले मांडे ते आतांचे भुरग्यांक नकळत. आमच्या ऑडियन्साक मातसो उगडास करून दिवशी. हय जेरोल घुमट हाडूंक ना. घुमट नासतना म्हणया लोबदोन तुज्याच मोगाक तुका हांवें दाखयली आस काजार जाता म्हूण हांवें तुका दिलोली भास वेंग मारून म्हज्या गोमट्याक दोगांय जालेल्यो जुरार केन्ना जावची न्हय म्हूण सेपाराद सिप्रियान सिती दाव जोबोर दुखाचो कोत्ता शिवोर फुला सारके वीद मोजे पिशडून केलोय गोबोर सिप्रियान सिती दाव जोबोर दुखाचो कोत्ता शिवोर फुला सारके वीद मोजे पिशडून केलोय गोबोर उर्बेन आमी बोरोन वेंग मारताल्यो एकामेकाक तेंग तोच वोंटाक वोंट दादोसपण भोगतालें जिवाक
सोदाचा शेताली जोडूच्याक तुझो सांगात कोटा पापान आमची लायली वाट सिप्रियान सिती दाव सोबोर दुखाचो कोत्ता शिवोर फुला सारखे विध मोजे पिशडून केलोय गोबोर सिप्रियान सिती दाव जोबोर दुखाचो कोत्ता शिवोर फुला सारखे विध मोजे पिशडून केलोय गोबोर सोबी झाडांनी दोर्या देगेक ते तुझे गोर उठ्ठो सकाळी पयलीच पडटाली नोदोर दोगांय एकाच वाड्यांतली तूं न्हवरो हांव तुजी व्हंकल अशें म्हूण गांवार घासताली खबर सिप्रियान सिती दाव जोबोर दुखाचो कोत्ता शिवोर फुला सारखे विध मोजे पिशडून केलोय गोबोर सिप्रियान सिती दाव जोबोर दुखाचो कोत्ता शिवोर फुला सारखे विध मोजे पिशडून केलोय गोबोर. हें म्हणटा आसतना तुका दुसरेय भुरगे सांगात दितात आसता. दुसरे भुरगे चड करून कोरसाक भुरग्यांचो सांगात जावूच आसता आनी कोरसाक तो सांगात घेवन म्हटल्यारूच ते मांडो सोडटात आनी बरें दिसता. म्हाका दिसता ही कार्यावळ पळयता आसतना म्हजो सांगाती डॉमनीक खूब हांसता आसतलो कारण ताका एक आयज खेरीतपणी ताचो उगडास काडटा कारण ताका खूब उमेद आसा की गांवचे जायते जाण ह्या कार्यावळींतल्यान मुखार येवचे गांवची संस्कृती गांवचें दायज आसा तें मुखार येवचें हेच आशेन जायते फावटी तो म्हाका कुसां लायत आसता की कोण तरी कोण येवंकूच जाय म्हूण. म्हाका सांगतालो तो खरें म्हटल्यार लॉंग बॅक जाय तो पयलो म्हाका सांगतालो तो अरे तूं जो एक इंटरव्यू करुया तूं इतके प्रोग्राम गांवान म्हणजे तूं कार्नावालाची कांतारां काडटा हें काडटा तें काडटा करुया म्हणून हांवें ताका म्हटलें मागीर करचें रे सुसेगाद. पूण जेन्ना आतां सावियून हें सांगलें आनी तुमी म्हाका जेन्ना हो सैक दिलो हांव सामको काळजांत आनी एकदमूच खोशी जालो. खरेंच रॉजर तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनी ही कार्यावळ मुखार व्हरूंक हो योग मेवलो. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायेकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. चड आनी चड तुमकांय देव बरें करूं. यतन बाब तुमी म्हाका हो सैक दिलो तेच भाशेन हांव म्हणटा देव बरें करूं प्रुडंट मिडियाक आनी सगळ्या प्रेक्षकांक जे पळयतात प्रोग्राम तांकां. जय कोंकणी, जय गोवा आनी जय कोंकणी भास. इतल्यानूच रॉजरा सांगताक आयची माणकाम कार्यावळ हांव हांगा सोपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.